एक जाणीव काय कशी अप की वाय दे शूड बी अलर्ट की बाबा हाचे कितें तरी गणित मातशें तरी खंय तरी हल्ला किंवा समथींग इज गोईंग रॉंग. वॉट आर द सायन्स ऑर जाका आमी रेड फ्लॅग म्हणटा ते तुमी केन्ना सांगतले कितें समजतले. तर आता इफ इट्स अ स्टुडंट तो स्कुलान येवचो ना नाजाल्यार रेग्युलर येवचो ना. स्कुलान येता जाल्यार लक्ष ना. हरशी जो सिन्सियर असलो आपलेच हेतून आसता नाजाल्यार मस्ती करता. घरा कडेन अशें बिहेवियरा मदीं जर चेंज दिसता की आपल्या हितून आसता डायनिंग टेबलाचेर सगळीं बसता तेन्ना येयना, न्हीद पडना तेका, रातभर जागो उरता, नाजाल्यार खूब मोबायलाचेरूच आसता, अभ्यासान परिक्षेन सारको परफॉर्मन्स ना, हे सगळें आनी मागीर दोळे लाल दिसता तेका, न्हिदेनूच आसता, जेवण सारकें ना, हे सगळें. आनी जर तो अडल्ट आसा नाल्यार तो कामाचेर सारको वचचो ना. आनी मागीर व्हडले वेगळे वेगळे फिजिकल सायन त्या ड्रग अब्युजाचे दिसतले. स्पेसिफीक सायन्स आसता ताचे. सो एक सेलियंट अशें तुमी खंयचें सांगूंक म्हणजे परत आनी एक म्हणा की बाबा हाचेर तुमी मातशें जेन्ना तुमी अशें दिसून येतले तेन्ना मातशें बी मोर अलर्ट. बिहेवियर चेंज, ऑफिस नाल्यार स्कुलान हरशीं वचना आनी न्हीद पडना, जेवना, हे सगळे मेन फिचर्स आसता. आनी बाकी खंय सगळें. बरें. म्हाका सांगा डॉक्टर आतां हो एक भाग जालो की आमी जशें म्हटलें की आमी अशें गाफील रावूंक शकना. जशें तुवें केलें म्हळें रात्र वैऱ्याचे. तर तशें ते अशा वेळार वी कॅनॉट बी जस्ट ना आमचे कडेन पावचे ना ते हांगा कोण ना हांगा तशे बरे भुरगे अशें आमी म्हणूंक शकना. इनफॅक्ट ज्या जाग्यार बरे भुरगे आसा सुशिक्षीत समाज आसा थंय हे चड अवेलेबल आसा ही दुर्दैवाची गोश्ट. व्हेरी ट्रू. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सांगा आतां हाचेर मॅनेजमेंट जेन्ना आमी म्हणटा की हाचे कशा पद्दतीन आमी